त्यो 50% ते बंद जाले आणि प्रायव्हेट बसीस आतां ते बंद जाले त्यो थोड्यो 50%. सो हो लोड सगळो आमचेर आयला. आतां एक्झिस्टिंग आमच्यो 497 बसीस आहाय आनी प्लस 50 आमच्यो इलेक्ट्रीक बसीस आहाय. पूण त्यो आसुनूय आमकां आनीक एक डिमांड आसा. एक 200 बसीस आमकां इस्कॉलाक घालपाक जाय. ते भाशेन 123 बसीस आमकां प्रायव्हेट घालपाक जाय लोकल्साक. सो हो लोड जो आमचेर येयला ना तो कसो पुराय करपाचो? आयदर यू गो फॉर फ्रेश बायींग ऑफ बसीस. आतां बायींग ऑफ बसीस म्हणटा न्ही त्यो खूब म्हारग पडटा न्ही त्यो. सो वॉट इज अल्टरनेटीव तो म्हणटा तो आमी एक प्रस्ताव एक प्रपोजल केल्लो की एक पायलट प्रोजेक्ट करपाक जे प्रायव्हेटवाले आहाय न्ही ते जरी तर आमकां तेंचे बस दिता ते जाल्यार वी वर ट्रायंग टू टेक दॅट बसीस अँड रन इट ऑन किलोमिटर वायज. म्हणजे बसी तांच्यो, ड्रायव्हर तांचो, मेंटेनन्स तांचो. एकूच कितें जाला आतां प्रायव्हेट बसीस जे म्हणटा न्ही आमचे भाशेन तेंच्योय बसी थोड्यो पोरण्यो आसा. सो लोकांक सेवा दिता आसतना एक बस तरी बरी आसपाक जाय न्ही. सो आमी आतां एटलिस्ट 8 वर्सांच्यो, 6 वर्सांच्यो, 5 वर्सांच्यो तांकां प्रेफरन्स दितले पयलीं. आनी मागीर सपोज ते नवी बसी करपा जाल्यार तांच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन तेंची कितें सबसिडी कितें आहा तें करपाचें. प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडलेलो आसलेलो की तो प्रपोजल आजून तो फायनल जावना. की तो आमी आतां सगल्यांक घेवन आमी उलोवपाक सोदताले प्रायव्हेट ओनर्सूय आहाय न्ही.